चावडी ही काणकोणची राजधानी अशी आमी म्हणटा, पूण ह्या चावडेर पोर्तुगीज कालीन अश्यो 4 बिल्डिंगी आसा ज्यो अशी जर्जर अवस्थे आसा की ते केन्ना कंटिन्युअस जर तर पावस पडलो त्यो बिल्डिंग्यो केन्ना पडत तें सांगपाक जायना. ह्यो बिल्डिंग्यो मेन बाजारां आशिल्ल्या कारणान ह्यो पडल्यो जाल्यार कोणाचेर पडपाक शकता, कोणाक इजा जावपाक शकता. हे जे वर्सां आसा एक एक स्टेप बाय कुडी पडत आसा न्ही. जवळ जवळ 150 वर्सां फाटली बिल्डिंगी आनी तो एक ओनर आहा आनी कितें जालां तेजो रेंटर म्हणून रावतालो तो मेलो आनी तेजे नंतर तेगे चलो आसा तो बंद तेणी शॉप बंद उडयला. आतां तो फक्त एक हॅरेसमेंट आमकां हॅरेसमेंट म्हणून तो हाडून दवरले आहा आनी तेजी गव्हर्मेंट म्हणजे कलेक्टरा दिल्ली, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जाल्यार PI दिल्ली म्हाका ती हें करपाक डेमोलीज करपाक स्कॉट दी म्हणून तेमी दिल ना. तेमी काडटा ते केले फॉरवर्ड करता म्युन्सिपालिटी धाडटात आनी म्युन्सिपालिटीची ऑफिसर ते कितें एक्शन घेतले हांव सांगूंक शकना. फाल्यां म्हुर्तकर एक्शन घेतले. हे चावड्यान खरें म्हळ्यार 4 बिल्डिंग्यो अश्यो आसात त्यो केन्नाय मोडूं शकता. बरी 100 वर्सां फाटली बिल्डिंग्यो आनी आतां अशें कितें घडटकर डिझास्टर मॅनेजमेंट जें आसा तांचें काम कितें जुना पयलीं कितें प्रिपरेशन घेवपा जाय. त्या निमतान आमी काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायगांवकार विचारलें की काणकोण पालिकेन ह्या संबंदी कितें स्टेप घेतल्या. जवळ जवळ 5 बिल्डिंगी ज्यो डेंजरस म्हणून आमी इंजिनियरींग कॉलेजीक फोंडेर हाडला फर्मागुडी. म्हळ्यार तेजी स्टेबिलिटी चॅक करपाची. एक फावट कितें जाता आमी म्युन्सिपालिटी ट्रेड लायसन दिताय. ट्रेड लायसन दितकीर फाल्यां खातीर मोडली ताका जबाबदार ट्रेड लायसन दिल्यार लोक आमकां विचारताले हे ट्रेड लायसन तुमी बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी पळयनासतना दिली काय म्हणून. आमी इंजिनियरींग कॉलेजीक धाडला तेमी यो काम तेम गेले. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार.